जो आता सुप्रीम कोर्टाचे जे जजमेंट येयलेले आसा रिगार्डींग SC ST क्रिमी लेयर लावपाचो म्हणून. सो आमचे जे SC ST जे गोंयची कम्युनिटी आसा, वेरेज वेगवेगळे संघटना आसा, विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समिती आसा, ह्या सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटाक आमी एका विरोध केलेलो आसा. कारण क्रिमी लेयर जें आसा पळय तें आर्थीक निकश्कार म्हणजे इकनॉमिकली हेजेर तें बसयलेलें आसा क्रिमी लेयर. आनी आमकां जें रिजर्वेशन मेळ्ळेलें आसा तें आमचें सामाजीक आनी शैक्षणीक दृश्ट्या आमी जे मागास आसा आनी जे वंचीत आसा तेज्या खातीर हें रिजर्वेशन आमकां दिलेलें आसा. आनी तेज्या खातीर SC आनी ST क्रिमी लेयर हें लागूच शकना. आतां जर तुमी सदमा की भारतान जें जातीय वेवस्था आसा आनी जातीय वेवस्थेक जो मेरेन आसा तो मेरेन हें रिजर्वेशन कायम आसपाक जाय. आनी जेन्ना जातीय वेवस्था सोंपतली तेन्नाच खंय तरी हें रिजर्वेशन मे बी तेजेर विचार करपाचो मेळ काडपाचो. आनी हें जातीय वेवस्थेचेर आदारीत आसल्या कारणान हें रिजर्वेशनाक कोणी हात लावंक शकना आनी किंवा ते क्रिमी लेयरूय लावंक शकना. ताका लागून आमचो विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समिती आसा तेणी ह्या सुप्रीम कोर्टाच्या डिसिजनार चर्चा चालू आसा. आनी जें नॅशनल फोरमान जो बंद आपयलेलो आसा 21स्टाचेर कळ्ळें न्हू, ताका आमचो पूर्णपणे विश्वभूषण समिती एज वेल एज गोंयचे जितले आमचे आंबेडकरायज मुवमेंटाचे संघटना आसा ह्या नॅशनल फोरमाक आमी सपोर्ट करतले. आनी त्या संदर्भान आमचो विचार गोंयान सुद्दां एक एजिटेशन करपाचो आमी प्लॅन